डेव्हलपमेंट करता असताना पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत आणि वाळपईपासून दाबोळीपर्यंत 40 मतदारसंघात बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो सातत्यात म्हजें सरकार फाटल्या 5 वर्सांक कंटिन्युअसली करीत आयिल्लें आसा. राजकारण सेपरेट आनी डेव्हलपमेंट सेपरेट ह्या नितीचो हांव आसा आनी म्हणून तर म्हणजे म्हाका गाळी सोल्यो जाल्यारूय त्यो लागना म्हणल्यार त्यो सोवूं म्हणटा हांव एकदां, कांय फरक पडना. ओके, डेव्हलपमेंट करप हें प्रायोरिटी. ओके, आनी डेव्हलपमेंट त्या खातीर वेंदिनूय आतां उलयता आसतना सांगलें की आपले खंयच्याच हाज्याय फुडें कोणाचेंच डेव्हलपमेंट जें आसा तें सहसा म्हाज्या कडून उरना. बट आयचो ओके प्लांट जो आसा, इट इज एन 7.5 MLD प्लांट विच इज 15 MLD रॉ सिवरेज फ्रॉम स्टेशन्स हांगासर जे आमी कन्स्ट्रक्ट केला, विच इज एप्रॉक्सिमेटली 23 crores of rupees, which is a Khillan Infrastructure Private Limited. ओके, टोटल एका वर्सा खातीर ताका ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स आनी परत एकदा ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स ताजें करपाक जाय म्हणून फुडल्या 5 वर्साचो टेंडर आमी आतांच काडटा आनी जेणे करून फुडल्या 5 वर्सां तो ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स नवीन जो कॉन्ट्रॅक्टर्स ऑन बोर्ड येता तो पळयतलो. म्हणजे खंयसरूच हे जे पंपींग स्टेशन आसा ते चुकून सुद्दां कोणाक फेलियर गेले अशें दिसचें ना. बऱ्याच जाणांनी बरेचशे फावटी प्लांट घालपाक गेले काय ना सगळी कडेन विरोध करतात, सगळी कडेन म्हणजे इन्क्लुडींग कोलवान सुद्दां आमकां विरोध जालो. आतां हांव तशें म्हणटलो की सायट हांवें डिसायड करूंक ना, सायट तेणी डिसायड करूंक ना म्हणटा तशें सायट कोणी तरी पयलीं डिसायड केल्ली म्हणटा उपरांत ऑटोमॅटिकली 23 कोटी रुपया आमी स्पेंड केल्या ते आमी वेस्ट करूंक शकना. ते 23 कोटी रुपया आमकां युटिलायज हाडपाक जाय. इट इज नॉट ओन्ली द 23 कोटी बट 11 किलोमिटर COR लायन आमी कोलवा पंचायत आनी सरावंडींग ही लायनूय आमी घातल्या. तिजो एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट इज 33 crores म्हणजे जवळपास 20 आणि 30 50 55 कोटी रुपया आज एके बाणावली मतदारसंघातल्या ह्या सिवरेज ट्रिटमेंटा खातीर आमी स्पेंड करता. आता हे सगळें करता आसतना कितल्या जाणांनी कनेक्शनां घेतल्या आनी कितले जाण घेतले हो एकदा प्रश्न आसता. 100% रेजिडेन्शियल आनी कमर्शियल लोकांनी कनेक्शन्स घेवपाक जाय. सिवरेज खंयसरूच आमी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आनी COR लायन कित्याक घालता ही सगळ्यात व्हडली समस्या. ग्रावंड वॉटर पोल्युशन आसाच आनी तेज्या भायर सगळे जाण जे आहा पळय तांच्यो सिवरेज टँक्स भरपाक लागल्या, ते जिरना जाला, उदक भायर वचपाक लागला आनी सगळी घाण ही आपल्या पंचायत एरियेत आनी घरा भोवती जावपाक लागलेली आसा. बरेच जाण व्हरून ते साळ नदीत सोडटाले, पायप काडले काय सोडले, म्हणजे लागीं कोण घरा बांदलेले आहा पळय ते डायरेक्टूय सोडटाले, असलेय प्रकार करताले. ते सगळे कन्सिडर करून आमी सिवरेज प्लांट बांदपाक घेतला आनी जवळपास 55 कोटी रुपया जेन्ना मोडल्या म्हणजे सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा आनी सगळ्या जाणांनी कंपल्सरी म्हणजे डॉमिसायल कनेक्शन जेचे कडेन आसा फक्त उदकाचें कनेक्शन उदकाचें वॉटर बील दिवपाचें आनी आपली पायपलायन जोडून घेवपाची. तुमकां बाकीचो कसलोच डॉक्युमेंट मागचें ना. वॉटर बील सिंगल वॉटर बिलाचेर कनेक्ट करतले. इन केस आमी म्हणटा तशें वी आर इन द मंथ ऑफ जानेवारी, 31 मार्च पर्यंत 100% कनेक्शन सगळ्यांची कंप्लीट जावपाक जाय. 100% जर कनेक्शन 31 मार्च पर्यंत घेतली नासत जाल्यार सरकार ताजेर म्हणजे कंपल्सरी ओके तांचे डिसकनेक्शन ऑफ द वॉटर हे करपाक सुरवात करतली. म्हणून कमर्शियल सुद्दां जे आसा तांच्यांनी जाता तितके बेगीन म्हणजे पयलीं वील टार्गेटींग फॉर द कमर्शियल्स जितके जाण आसा तांच्यांनी सुद्दां सिंगल आपल्या वॉटर बिलाचेरूच आमच्या कॉर्पोरेशना कडल्यान आपले COR लायनीक कनेक्ट करून घेवची, जेणे करून तेंची सिवेज हांगासर ट्रीट केली वयतली. म्हणून 100% लोकांनी जर हे ट्रीट केली जाल्यार 100% सिवरेज ही ट्रीट जातली, वॉटर पोल्यूट जावचें ना ग्रावंड वॉटर आनी भायर खंयसरूच घाण जावची ना. ताच्या खातीर सरकारान ही फॅसिलिटीज दिल्या. म्हाका दिसता तिजो बऱ्यांतलो बरो उपयोग करचो. आमी ट्रीट केल्लें उदक हें परत व्हरून खरें म्हणजे साळ नदीत सोडटाले. तें उदक गार्डना खातीर वापरूं येता, तें उदक कन्स्ट्रक्शना खातीर वापरूं येता आनी इट इज प्युअरली कन्स्ट्रक्शनाक आनी गार्डनाक वापरपाक सेफ आसा. ह्या परिसरांत जितके बिल्डर आसा एक 15 दिसाच्या भितर आमी टँकरीन उदक दिवपाचें प्रोविजन करता. इनिशियली वी आर रेडी टू गिव द फ्री ऑफ कॉस्ट उदक. आपली टँकर हाडपाची, तेंच्यांनी भरपाची आनी उदक भरपाचें, जेणे करून टँकरीन म्हणजे उदक व्हेल्या उपरांत हांगासलें उदक यूजूय जातलें
आनी म्युनिसिपल वॉटर म्हणजे जेका आमी ट्रीट केल्लें उदक, ज्या उदकाचेर आमी 12-15 रुपया मोडटा पळय न्ही, तें उदक हे एक्चुअली लोकां खातीर मेळटलें. म्हणून इवन दो फॉर द हॉटेलियर्स ज्यांच्या खातीर जे गार्डनिंगा खातीर उदक जाय, आमी लायन घालपाचो हे करता मॅक्झिमम जितकें पॉसिबल आसा थंय आमची लायन टॅप करून ताका उदक दिवपाचो प्रयत्न करता. बट मीन वायल टँकरीन जर तुमी उदीक व्हरता आसत फॉर द वॉटरिंग ऑल्सो वी आर रेडी टू गीव द फ्री ऑफ कॉस्ट. तेंय उदक आमी फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशियली आमी दिवपाक तयार आसा. मागीर जाल्यार मिनिमम तेजें पे करूं येता. कारण कमर्शियल 20 रुपयान उदक यूज करून ते प्लांटिंगाक आनी वेस्ट हेच्या खातीर यूज करच्या पेक्षा इन्क्लुडींग द कन्स्ट्रक्शन तें उदक यूज करच्या पेक्षा सगळ्या जाणांनी फ्री ऑफ कॉस्ट हें उदीक यूज करचें. उदकाचोय बरो उपयोग जो आसा पळय न्ही ह्या कामाक जातलो. गोंयांत सिवरेज नेटवर्क डेव्हलप करपा खातीर इवन दो सिटी आसूं न्ही किंवा विलेजीस आसूं न्ही, प्रायर ज्या जाग्याचेर सी लेवल अबाव आसा त्या जाग्याचेर आमचो 100% प्रयत्न आसा. म्हणजे कलांगूट पासून ते हेवटेन काणकोण पर्यंत अशा पद्दतीचे सगळे प्लांट्स आमी घालपाक सुरवात केल्या. म्हाका दिसता म्हणजे गोंय एक पयलें राज्य जें आसतलें की ज्या राज्यान कोयरूय ट्रीट करता, म्हणजे जाका आमी आमच्या सालिगांव आनी काकोड हांगासर आसतले वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट सगळ्यांनी पळयल्या. सिवरेज STP आसतले, ETP आसतले किंवा तुजे बायोमेडिकल वेस्ट आसतले, कन्स्ट्रक्शन वेस्ट आसतले, वेस्ट आसतले, अशा पद्दतीत सगळे ट्रीट करपी हे गोंयांतलें पयलें राज्य आसा. वन ऑफ द बेस्ट फॅसिलिटीज आमी सातत्यात अवेलेबल करून दिता. बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट आमचो पुणे हांगासर आसा, बऱ्यांतलो बरो. आनी इवन दो हॅजार्डस वेस्ट जी कंपनीनी हॅजार्डस वेस्ट तयार जाता ती खंयसरूच न उडयता, ती पिसुर्ले हांगासर आमी हॅजार्डस वेस्टाचोय वन ऑफ द बेस्ट प्लांट हो आमी थंयसर घातला. त्याती लोकांचे जर सहकार्य मेळत, लोक वेस्ट म्हटल्या उपरांत एकदम आपल्या कडेन नाका म्हणटा. आज जरी तुमी प्लांटाचेर हांगासर आयले जाल्यार कसलोच स्मेल न्ही कांयच कोणाक येवचें ना हाजी खबरदारी ही आमी स्वता घेता. कारण ह्या सगळें करता आसतना सुद्दां परिसरांत आसतल्या लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन किंवा आमचे PWD जे काम करता तेन्ना लोकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा. शेवटी गोंय क्लीन आनी ग्रीन उरपा खातीर आमी म्हणटा आमकां सगळ्या लोकांचें सहकार्य जाय. आमी जशें म्हणटा की स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंयांत प्राथमीक शाळा गांवांनी सुरवात केल्यो सगळी कडेन आनी तेन्ना तें नेटवर्क डेव्हलप केलें. गोंय तेन्ना एक बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसली. आज गोंयाक एडवान्स इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा. कारण गोंयान एक स्टेप, कारण गोंय इज एन प्रोग्रेसीव स्टेट विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी फाटल्या 10 वर्सांक तांचे विजन विच इज एन आत्मनिर्भर भारत आमी जे स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट केला. इतके डेव्हलपमेंट 10 वर्सांक ही केन्ना जावंक नासली. म्हाका दिसता हाज्या फुडें सुद्दां म्हणजे इन फ्युचर फुडल्या 25 वर्सांक सुद्दां जी जायी ताजे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी आतां तयार करपाक घेतला. तो चालू जाला, आमी ट्रायल घेतल्या. 25 जाणांनी आपली कनेक्शन ऑलरेडी डॉमिसायल घेतल्या, 1-2 जाणांनी कमर्शियल घेतल्या. बट फुडल्या जेन्ना 31 मार्च येतलो तेन्ना पुराय परिसरांतल्या उदकाचो म्हणजे सिवरेज ही 100% ह्या एका जोडलेली आमकां मेळची हाजी हांव अपेक्षा करता. आनी सातत्यात अशा पद्दतीचें सहकार्य सगळ्या लोकां कडल्यान मेळचें हेंय सगळ्या लोकां कडेन मागता. हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना. परत एकदां हांव आयच्या अस्मिताय दिसाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर्स, कन्सल्टंट आनी आमचे सिवरेज डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन ह्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. This project and I have also inherited this project. Was not the best location where Kolva was concerned. जायत लोकांनी हिंग नाका आसलो बट आमकां डेव्हलपमेंट जाय आसलें आनी फायनली दीस प्रोजेक्ट इज हियर. आनी आज आमी सगळे ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट करपाचो. इट इज वन ऑफ इट्स कायंड इन्फ्रास्ट्रक्चर दॅट हॅज बीन क्रिएटेड आनी वी ऑल हॅव टू मेक शुअर दॅट आवर कनेक्शन्स आर कनेक्टेड एज सून एज पॉसिबल सो दॅट वी हॅव द प्लांट रनिंग. आयचो दीस 16th of January is one of the best day to have such an inauguration as we celebrate today opinion poll day. अस्मितायचो दीस जेन्ना आज आमी सेलिब्रेट कोत्ताय तेन्ना हांव एक उगडास करूं सोदिता. जेन्ना ओपिनियन पोला लागून दोन भाशेन डिसिजन आसली गोंयकारांक जे रेफरंडम मेळ्ळें डिसायड करपाक वेदर वी शूड मर्ज टू महाराष्ट्र और वी शूड नॉट. आनी तेन्ना भाऊसाहेब जो दयानंद बांदोडकर जो आशिल्लो ही वॉज ऑन वन ओपिनियन आणि डॉक्टर जॅक शिकेर वॉज ऑन अनदर ओपिनियन. 10,769 votes बाणालकारान तेन्ना दिले सो दॅट गोवा शूड नॉट मर्ज.
पूण जेन्ना हे ओपिनियन जालें तेजे फाटल्यान तुमी चोयल जाल्यार डॉक्टर जागशिकेर आनी भाऊसाहेब दोगांयनी एकठांय जावन ब्रँड गोवा म्हूण करपाक बिल्ड करपाक काम केलें. आनी जेन्ना ब्रँड गोवा काम करपाक लागले that time the first chief minister of Goa जाऊन डॉक्टर दयानंद बांदोडकर जाऊन he started building primary schools all over including Salset. Now what I am trying to come to is सालसेतीन तेका मर्जर करपाक सपोर्ट करू ना, पूण तरीपूणी तेणे तें डिसिजन वेगळें धरून तेणे विथ अ बीग हार्ट किपींग इगोज असायड डेव्हलपमेंट करपाक गोंयभर ब्रँड गोवा करपाक म्हाका सद्दां ही स्टार्टेड दीस प्रोजेक्ट वीच वी ऑल सी टुडे. तेच भाशेन I would really like to appreciate and thank Dr. Pramod Sawant. Being from the BJP, I am from the Aam Aadmi Party. I would correlate him to Dayanand Bandodkar because keeping that merger decision aside, ताजी फाटल्यान ब्रँड गोवा डेव्हलप करपाक सगळ्यांनी काम बराबर करपाक लागले. आनी आज आमगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले प्रोजेक्ट पास जाले, जितले अप्रुव्हल्स मेळ्ळे इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम अँड ही हॅज केप्ट दॅट डिसिजन ऑफ पॉलिटिक्स असायड. Maybe we will think about it in 2027. कित्याक जेन्ना कोणाकूय इलेक्ट करताय based on policies, based on lot of things are there. But where development is concerned, he has never given no to us. आज मॉर्निंग हांवें MLA फंडाचे सोन होली ट्रिनिटी हायर सेकंडरीचो डेव्हलपमेंट वर्क आज सकाळी इनॉग्रेट केला. टुडे वी आर इनॉग्रेटिंग दिस. देर इज लॉट ऑफ वर्क दॅट इज स्टील पेंडिंग. वी वूड लाईक टू थँक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी कोलवा रेसिडेंट्स as well as all my 7 villages जे हांवें तुका देव बरो करूं म्हणटा. आय थिंक keeping everything aside, let's make sure that we build brand Goa. A lot of work needs to be done in order to build brand Goa, and let us keep building brand Goa under one leadership as you are there for this term. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.